Just imagine. नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब इश्टानो. मित्रांनो, इन द लार्जर पब्लीक इंट्रस्ट हांव एक सांगपाक सोदता की हो आमचो एपिसोड तयार जाताना सुदीन ढवळीकर इंटरीम चीफ मिनिस्टर आसलो, म्हणजे मिनिस्टर इन चार्ज आसलो. तर जालें कितें, मनोहर पर्रीकर अमेरिकेक वयच्या पयलीं ताणें सुदीन ढवळीकराक केअरटेकर चीफ मिनिस्टर म्हणून अपॉयंट केलो. MGPच्या कार्यकर्त्यांक दिसलें की सुदिनाक CMच केलो म्हणून घे गर्दी खंय. सुदिनाच्या बंगल्यार घे गर्दी केली खंय, बुके, फुलां, फुगोट्यो, मिठायो. सुदीन ढवळीकर तापलो खंय कार्यकर्त्यांचेर की हे कितें चल्लां काय म्हणून. कार्यकर्त्यांनी सांगलें खंय, सुदीन भाई आतां आमकां आडाव नाका, आमचें सेलेब्रेशन अशेंच चालू उरतलें. आडावपाचो आसात जाल्यार पर्रीकराक अमेरिकेकूच आडोवन दवर अशें म्हणलें कोणें तरी. कित्याक केन्नाय अशें खंयच्याय मनशाक व्हडलें पद मेळ्ळें, एक बरो सक्सेसफूल जालो काय तेज्या दुसऱ्या परस खंय तेज्या घरच्यांक चड उमेद जाता आनी तेज्या घरच्यांक चड आनंद जाता खंय. सुदीन ढवळीकर कसोय जायना, 8 दिसां खातीर जायना पूण चीफ मिनिस्टर जालो जी तेजी इच्छा आसली 8 वर्सां पासून. पळयात ताच्या भावाक दीपक ढवळीकराक कितली उमेद आनी कितली खोस भोगता ती. दीपक बाब, हार्दिक अभिनंदन दीपक बाब. हे पळया, ह्याच्या राज्याक कांयच खबर ना. सुदिनाक तुज्या भावाक केअरटेकर चीफ मिनिस्टर केला त्या बद्दल तुका अभिनंदन केला आमी. तातूंत गैर काय ना. सामको सुको सुको कसो मरे दीपक ढवळीकर न्हू. सांग कितें भावाक CM केला आनी तूं अशें तोंड दिवन रिएक्शन दिता. दीपक कितें रे, तुका खोशी जावंक ना तर ना. अरे देवा. दीपक कसो जाणा, तुमी सुदिनाक CM करा, PM करा, प्रेसिडेंट करा, हांव बरो, प्रियोळ बरें आनी म्हाजें खातें बरें. बरें, सुदीन दिसान दीस वयर वयर सरता पळय, पर्रीकराक कितें फरक पडटलो? फरक कांयच पडचो ना, कांय फरक पडचो ना. आरे तूं कितें उलयता? आमी रॉंग टायमार बी हेका डिस्टर्ब करूं ना मरे. कितें उलयता? बरें, फ्रांसीस डिसोजा देशा भायर गेलो आनी पार्शेकाराक जर डेप्युटी CM केलो जाल्यार ते दिवपाक कांय हरकत ना अशें आमचें मत आसा. ह्या मनशाक कसलीच पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स ना काय कितें? जस्ट इमॅजिनाक अशें दिसता की दीपक ढवळीकर जरी एक पॉलिटिशियन आसलो तरी तो एक आसक्ती विरहीत काम, क्रोध, मध, मत्सर, माया, मोह हे षडरिपू सोडून जगपी मनीस. कसलोच लोभ ना, कसलोच मोह ना, कसलीच माया ना. आसा ते सांबाळे ना, तेजी आशा धरली ना. जस्ट लायक अ योगी. दीपक ढवळीकर योगी म्हणटकच याद जाली, श्री श्री रविशंकर गोंयान येयल्ले तेन्ना जस्ट इमॅजिनाक तेंच्या बरोबर वार्तालाप करपाचो योग मेळ्ळो. ऑफकोर्स आफ्टर प्रमोद आचार्य आमी मातशी बारीकशी घेतली आमची खरी आसता. जस्ट इमॅजिन. श्री श्री रविशंकर जी, आपका जस्ट इमेजिन में स्वागत है. आपके परिचय की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा विश्व जानता है. गोवा के बारे में आप क्या कहते हैं? बाकी जगह के वजह से देखा जाए तो यहाँ कुछ कम तनाव दिखता है. तनाव तो चुनाव के बाद ख़त्म हो गया है. अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तनाव भी वापस आ जाएगा गोवा में. वैसे देखा जाए तो गोवन जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल है. आपने सही कहा. जिंदगी भर स्पिरिट्स को कंज्यूम कर करके एंडिंग में वो स्पिरिचुअल्स हो जाते हैं. अजीब है गोवा के लोग. एक बार ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था. अच्छा, ये सनबर्न पार्टी और एसिड पार्टीज, इसका गोवा में कितना समर्थन करते हैं आप? पूरी दुनिया से लोग जो है ना जुड़ जाते हैं. अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है सनबर्न पार्टी. डू यू थिंक दैट गोवा शुड गेट स्पेशल स्टेटस? No, I don't feel any special need for it. अच्छा, हमारे चीफ मिनिस्टर पर्रीकर जी, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन उनका लास्ट इलेक्शन है, उनका आखिरी इलेक्शन है. नहीं, ये तो मुझे अंदाज था पहले से. तो क्या सुदीन ढवळीकर को चीफ मिनिस्टर के पोस्ट की ओर आगे बढ़ना चाहिए?
अगले अगले टर्म के लिए? हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी की सरकार में, गोवा के बीजेपी की सरकार में मिकी पाशेको का समर्थन, इस समीकरण पर आपके क्या विचार हैं? मेरा ये है कि जिस घोड़े का लगाम अपने हाथ में नहीं हो उसके ऊपर बैठना उचित नहीं समझता हूँ मैं। श्री जी, जब नरेंद्र मोदी गोवा में आए थे तो उनका एक मंत्र था, क्या था वो मंत्र? कुछ था कि एक भ्रष्टाचार मुक्त, अनाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त समाज का निर्माण। नो, याद आया, वो था, मित्रों, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना है मित्रों, ऐसा कुछ था। अच्छा, ये लोकसभा कॉन्टेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स को आप क्या मैसेज देंगे? पैसे देके, शराब देके, गलत ढंग से वोट हासिल करने की चेष्टा ना करें। वैसे भी सर उनको परवड़ने वाला नहीं है। नॉर्थ गोवा में 8-9 लाख लोग, साउथ गोवा में 8-9 लाख लोग, किस किस को कैश कॉप और भड्डो बांटेंगे? परवड़ने वाले में नहीं है वो। अच्छा, ये रीजनल प्लान पे आप पर्रिकर जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? दूसरों का क्या कमज़ोरी है वो भी सामने रखिए, दूसरे व्यक्ति की कमज़ोरी, अपना प्लान आगे रखिए, जनता को चुनने दीजिए, और जो भी जनता चुनेंगे उसको सम्मान से शिरोधार्य करके चलिए। ऐसा होगा ऐसा लगता नहीं है, फिर भी देखते हैं। मैं बता देता हूँ, ये सलाह, ये एडवाइस मैं उन्हें दे देता हूँ, लेंगे कि नहीं लेंगे कुछ मालूम नहीं है, पर्रिकर है वो, मैं तो एडवाइस दे दूंगा उनको। बिन मांगे एडवाइस देना मूर्ख का लक्षण बताया जाता है। अच्छा अच्छा, हो गया, यही इंटरव्यू खत्म हो गया हमारा, ओके, जयराम जी की। जस्ट इमॅजिन। इष्टानो, गोवा हो विषय घेऊन आम्ही श्रींकडे उलयताले आत्ता, आणि लेटेस्ट न्यूज, गोंयाक, आमच्या राज्याक बेस्ट कॉम्पिटिटिव्ह स्टेट म्हणून पुरस्कार मेळ्ळा दिल्ली, आणि हो पुरस्कार येवपाक खासा लक्ष्मीकांत पार्सेकर दिल्ली गेल्लो। आमी तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स दिवपाकूच जाय, त्यांचे अभिनंदन करपाक जाय। हरशीं हांव डायरेक्ट सीएमाक फोन करतलो आसलो, बारीक बारीक हांव तांकां फोन करिना, पण सीएम सद्या गोंयांत ना न्हू, तो आहा अमेरिकेक, आनी म्हाका बेश्टे इंटरनॅशनल कॉल चार्जीस लागत जाल्यार बेश्टे कित्याक हांव कित्याक फारीक करूं? हांव पार्सेकर हांगा लोकल एक फोन करता। जस्ट इमॅजिन। हेलो पार्सेकर, क्यों भाई, कैसा है? वळखलो? अजून वळखोंक ना? परेश उलयता, परेश, जस्ट इमॅजिन। अभिनंदन म्हणटालो तुझे हार्दिक, पुरस्कार मेळ्ळ्या बद्दल। हॅलो, उलयना कितें रे? ओ, दिल्ली बी वचून आयला म्हणून उलयना कितें? अडवाणीक बी मेळ्ळलो खंय तूं? अडवाणीक सांगूंक ना मरे, उलोवं नाका बी म्हणून, गोंयान वचूं चड। बरें बरें, बिजी आसतलो तूं, डुईंग नथींग। बरें, मागीर फोन करता, ओके, बरें, हां। एज यू सीन, पार्सेकर शो मारपाक लागला, दिल्ली बी वचून आयला न्हू, त्या खातीर आसतलें। जस्ट इमॅजिन। बरें, सुदीप तामणकर कितें म्हणटा तें आयकलें तुमी? सुदीप तामणकर, सुदीन ढवळीकर कशी पुजा करता घरा कडेन तें सांगता। आतां सुदीप तामणकर हेच्या गर्भकुडीन वचून पांयां बी पडून येयला आसतलो सुदीप ढवळीकराक बी, काय कशें कळ्ळें तर हेका इतली डिटेल? सुदीन ढवळीकर जो पळय आसा तो सदांच तुमी जाणा आसतले, खंयचो राजकारणी कितें आसा, पुजेक बी सकाळीं बसतना आपली पुजा स्टार्ट करतना मंत्र म्हणटा, सांगूंक मरे रहस्य कितें आहा तें? हां, तर तुका कुजबुजान उपकारतले। म्हणटकूच हे रहस्य चालू करतना कित्याक पुजेक बसतना सुदीन ढवळीकर बी पयलीं खंय पुजेक बसतना घरा कडेन पयलीं देवाक फुलां घालतना मंत्र म्हणटा पळय, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। आतां कितें जालां, हे सरकार येयल्ल्याक तेणी न्हू पद्दतूच बदलल्या। सगळ्यान पयलीं फूल घालता खंय मनोहर पर्रीकराचें नांव, ओम मनोहर पर्रीकराय नमः। दुसरे घालता ते ओम रेगोय नमः। मागीर घालता खंय तिसरे ओम अरुण देसाय नमः। आनी मागीर ती सगळे वाहतूक खात्याचे असिस्टंट डायरेक्टर आहा पळय, तिजोरे भरता पळय, तेंच्या नांवान घालता। आनी मागीर निमाणो
ओम कमलादिनी स्वाहा म्हणटा थंयसर. म्हणून आतां कोणाक स्वाहा करता आनीक फुडें कमलादिनी फाटल्यान पळय तें पळोवचें पडटलें. म्हणून खंय तरी ना फुलां घालता देवाक सकाळची पुजा करतना. म्हणून ताका लागून कितें ह्या मनोहर पर्रीकाराक तेणी मौनी बाबा करून उडयला अशें खंय तरी दिसून येता. जस्ट इमॅजिन. सुदीन बाब, सगळ्यात पयलीं तुमकां हार्दिक शुभेच्छा. फायनली थोड्या टायमा खातीर जायना तुम्ही चीफ मिनिस्टर जालेच शेवटाक. बरें, आमी आमकां तूं सीएम जालो म्हटल्यार आमकां हे कोणीच पॅनीक जावपाची आवश्यकता ना. आमी पॅनीक जायना, आमी मातशे एक्सायटेड जाल्या. ओके, ही नवी धुरा सांबाळटात तेन्ना तुमच्या पक्षाच्या दृश्टीनसून तुमी कितें करपाक पळयतात? आय मीन एमजी पार्टी वाडोवपाचो बी कितें विचार? बेळगांव, कारवार, मागीर तुजो सिंधुदुर्ग आनी कोल्हापूर. ओके, म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष महाराष्ट्रान आणि कर्नाटकान वाडोवपाचो विचार आसा तुमचो. बरें, सुदीप तामणकर तुमचेर बेताल आरोप करीत आसा. अजून पसून ती फ्लायल म्हजे कडेन पावना. बरें सर, सरकार चेंज जाता, सरकार पडटा, अश्यो वावड्यो उठत आसता सद्या. कितें खरी परिस्थिती? सादारण 10 तारीख पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोष्टी जातल्यो अशें म्हाका दिसता. सर, तुमकां एक बकवास प्रश्न विचारता. आमची एक खासियत, पर्रीकर नासतना सरकार चेंज करपाचें कारण कितें? आतां लोकांच्या मागणेक लागून आमकां तें चेंज करचें पडटा. सो इट टेक्स टायम. आता तुमकां सगळें कळत आसतलें लोकांक, तुमकां आनी कितें सांगपाची गरज ना. आसा ना, हें जस्ट इमॅजीन म्हणून तुमकां खबर आहा. सो ओवर टू स्टुडिओ. जस्ट इमॅजीन. इश्टानो, हांवूच थंयच्यान सांगता ओवर टू स्टुडिओ म्हणून, आनी हांवूच मागीर आमी एक बारीकसो विसव घेवया. खूपच फाजीलपणां वाडपाक लागल्या. विसवा उपरांत रोखडे येवया. जस्ट इमॅजीन.